लोकां भितर डिविजन जाऊ नये, म्हणजे बाय नॅरो डोमेस्टीक वॉल्स, where the world should not be broken into fragments by narrow domestic walls. हांगा घडलां तेच. आमी कितें केलां, आमी अशे इश्यूज तयार केल्या की जाता तितले गोंयकारांक फोडून तुकडे तुकडे करून ओके राज्य करपाचें. हे तुकडे जावं नये म्हणून आम आदमीचो प्रयत्न पयलो की गोंयकारां मदीं डिविजन आसूंक जायना. तुम्ही जेन्ना म्हणटात की आमी लोकां म्हऱ्यांत वतात म्हणून, how are you going to choose which is a right viewpoint and which is a, I'm not saying wrong viewpoint, but not an appropriate viewpoint? केन्ना मेरेन अशा मेजर पॉलिसींचेर आमकां तुमच्या पार्टीचे व्ह्यूज कळटले? आनीक हें काम अशें न्हू की फटाफट जावन त्या लोकां मुखार हाडूंक इतले इजी म्हणून. बारीक विचार करून हाचेर खूब विचार चालू आसा. आनीक कांय दिसां भितर मे बी म्हाका दिसता नोव्हेंबर एंड पर्यंत नाल्यार डिसेंबर मिड पर्यंत ह्यो गजाली गोंयकारां मुखार आसतल्यो. आम आदमी पार्टीन पणजे आणि मडकय सोमारा ऑफिसां उक्ती केली. ऑलरेडी पणजेचो डोर टू डोर कॅम्पेन चालू जाल्लो आसा, लोकांचो बरो रिस्पॉन्स आसा. आनी आतां म्हाका दिसता ऑफिस उगडटकूच आनीकूय आमचे ऑर्गनायझेशन आनी स्ट्रॅटेजी बरी जातली. But only I have read the report. I can give them a place of 1,000 square meter at Bisholi or 1,000 square meter at Shandor, my own property, provided the candidates which we have already declared of Bisholi and Cuncolim, who happens to be our state convener, Elvis Gomes, does the formality of processing it through the panchayat so that they are properly rehabilitated. This is my personal gesture to Aam Aadmi Party, which really cares about the